स्टेट बँकेच्या आगोंदा ब्रांचीच्या इन्व्हर्टर रुमात आशिल्ल्या उपकरणां खातीर लायिल्ल्या एसीचो आयतारा राती ब्लास्ट जालो. ब्लास्ट जाल्ल्यान ह्या रुमांतलीं उपकरणां तशेंच वायरिंग पुराय तरेन जळ्ळां. आयतारा ब्रांच बंद आशिल्ल्यान ब्लास्टा विशीं कोणाक कळ्ळें ना. मात सोमारा सकाळीं बँकेचे कर्मचारी कामाक आयल्या उपरांत तांकां घडिल्लो प्रकार समजलो. काणकोणच्या आगोंद ह्या स्टेट बँकेक राती एसीचो ब्लास्ट जालो. एसी जी आशिल्ली ती इन्वर्टर रुमां आशिल्ली आनी इन्वर्टर रुमां जी इतर उपकरणां आशिल्लीं तीं कांय प्रमाणांत पिड्डेर जाल्लीं आसा. हेच बरोबर जे वायरींग आशिल्लें तेंय जळिल्लें आसा. काल आयतार आशिल्ले कारणान तेणी एसी चालू दवरलेली, कांय उपकरणां आसा ती थंड जावपा खातीर एसी चालू दवरलेली. पूण एसीचो ब्लास्ट जाल्लो. आतां सकाळ फुडें जे ऑफिसर येयले जेन्ना बँक ओपन केली तेन्ना कळ्ळें की हो एसीचो ब्लास्ट जाल्लो आसा म्हणून. आमी जेन्ना हांगची ऑफिसर आशिल्ले तांकां विचारलें की बँक सद्या ऑपरेशन बंद आसा, केन्ना चालू जातलें म्हणून. तेणी सांगलां सद्या तरी ऑपरेशन 1-2 दीस बंद उरपाक शकता, नेमकी केन्ना हें स्टार्ट जातलें हें सांगपाक शकना म्हणून. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकार.